धर्मदूताचे इतिहासावेलें वाचप. तारोसा तावन तारवार बसून आमी नीट सामोथ्रेसेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नेओपोलीक आनी हांगा तावन आमी फिलिपीक पावल्या. हें मॅसिडोनिया प्रांताचें मुखेल शार आनी रोमकाराचे एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत शेनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशी गेल्या, कित्याक ती मागणे करची सुवात म्हूण आमी आयकलें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयलेले बायलां कोडे उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतालीं मोदें तियारा नोंगरांतली लिडा नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भोगतीन. जांबळ्या रंगाचे लुगटांचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें: हांव खरीपणी सोम्याचेर विस्वास ठेवतां म्हूण तुमी मानून घेतल्या जाल्यार आमगेर रावंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. सोम्याचें उतर: देवाचे व्हड उपकार. देवाचे उतराक आमचो जबाब जातलो: सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नव्यान गीत रचून गायात. भक्तांचे सुबेंत गुणगुणान ताचे किर्तन करात. तो आपलो रचणार म्हूण इस्रायलेक संतोश भोगून दी. तो आपलो राजा म्हूण सियोनाचो पूत धुवो आनंदान उलासूं. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताचे नांवाची स्तुती करून घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं, कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवून जोडून दिली. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. आपणाक मेलोल्या जोयतान भुक्त संतोश भरीत जावन आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सरपोटून ताची स्तुती करूं. ताचे अंतराचे आसूं. देवाची वाखाणणी हातून ताचे भक्तांक मेळटा सूख आनी व्हडवीक. जबाब: सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. उद्गार. बापासून निबजोता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारोती पाठयलो. तो बापासून निबजोता आनी देवा संबंदीन सोत उगडापें करता तो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो बावाट दोळा जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ती तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतली. खरें म्हणल्यार असलो वेळ पावत आयलो की जीं कोण तुमकां जिवेशी मारतात तीं आपूण देवाची भोक्ती करतात म्हूण समजतलीं आनी ताणें बापाक आनी म्हाकाय वळखूंक ना देखून ती अशें करतलीं. तांचो वेळ पावतोच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावचे खातीर हांव
त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव तुमकां ओतमो मुणगे शारोती दितलो. नियाळाक आदार. एक नवेच शाळेंत भितर सरलेले शिक्षकाक एक ग्राम सभेंत उलोवंक लायले. ती बाबडी आकांतली आनी उचंबळ जाली. कितें उलयतली ह्या वेळार हें चिंतून तेणें पवित्र आत्म्याक उलो मारलो आनी एका चेडूं भुरग्याचे शिक्षणाचेर, मान रेस्पेताचेर, तशेंच एके आवय जावंक वेतोली अस्तोरीचे त्याग आनी कश्टांचेर ती उलयली. सगल्यांनी उबी रावन तिका ताळयो मारल्यो. ती वगीच उरली, कित्याक तिकाच खबर ना आपूण कितें उलयली ती. तिका समजलें ती आपूण न्हय पूण पवित्र आत्मो उलयलो म्हूण. तिणें देवाक दिनवासलो. तशेंच आयज धर्मदूताच्या इतिहासांत पावलो आपलें उलोवप सुरू करतना सदांच पवित्र आत्म्याक उलो मारतालो. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हांव तुमकां शारोती दितलो आनी तो तुमकां चलयतलो. तुमचे वरवीं तो संवसाराक सोत कळयतलो. जेन्ना असल्या आकांताक आमी सांपडटा तेन्ना आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारूंक गरजेचो. कित्याक खरें जिविताचें सोत ताचेच कडल्यान आमकां मेळटा. तो सोत आनी जिवीत दितलो देव. तर आयज आमचो थाराव जावन दी सदांच पवित्र आत्म्याक उक्ती रावन स्वताचेर लक्ष घालून जिवंक आमी वावुरया.